108 ॲम्ब्युलन्स ऑपरेटर जीव्हीके EMRIचे व्यवस्थापन आणि स्टाफ वेलफेअरचा प्रश्न परत उपरासलो। शिवोले 108चे ड्युटेक आशिल्ल्या एका ड्रायव्हराक काळजाच्या आताकान मरण आयले उपरांत उत्तर गोयचो स्टाफ संपार गेला। 108चे मॅनेजमेंट मात म्हणटा संपाचो सर्व्हिसीचेर कांयच परिणाम जावचो ना, पर्यायी व्यवस्था खंय आसता। आणि जेन्ना विश्वजीत राणे येतलो जाल्यार तेका सगळ्यो ॲम्ब्युलन्सी चालू दिसपाक जाय, चालू गावपाक जाय। ह्या हेतून तेंच्यांनी भुरग्यांक प्रेशरायज करपाक चालू केले। प्रत्येक जो कंपनी फोन आसता तेचेर मेसेजी घालपाक स्टार्ट केल्यो की कोणाकूच लीव मेळची ना। त्या हेतून आयज आमचो एक सामको यंग भुरगो आणि आमचो भाव विस्तार वराडकर तेका बळी पडलेलो आसा आणि आयज तो आमच्या भितर ना। जेन्ना मॅनेजमेंटान मेसेजी घातल्यो हेणी आपूण बरो ना ह्या हेतून तेच्या कडेन लीव मागली, पूण तेंच्यांनी तेका लीव दिवंक ना। काल जेन्ना तो शिवोले ड्युटी करतालो तेच्या कडेन ॲम्ब्युलन्स चलोवपाक जाय नासली, तरी आसतना हे तेका ॲम्ब्युलन्स चलय, टॅबलेट घे, बरें जातलें अशें सांगून तेच्या कडल्यान सर्व्हिस करून घेतली। शेवटी लास्ट नाविलाजाक तेणी 11 उपरांत आपणा कडेन जायना म्हटलें आनी गाडी बंद दवरली, ॲम्ब्युलन्स बंद दवरली। रातच्या 11 ॲम्ब्युलन्स बंद दवरली आणि सकाळी ॲडमीट जालो तो ऑझिलो हॉस्पिटलान आणि दुर्दैवी तेका हृदयविकाराच्या झटक्यान निधन येयलें। आयज भुरग्यांची छळवणूक केल्ली वयता। ॲम्ब्युलन्सी हेंच्यो सारक्यो ना, ॲम्ब्युलन्सी मेंटेन ना, ॲम्ब्युलन्सीन वखदां ना। आयज जर ॲम्ब्युलन्सीन ECG काडपाक मशीन आसलो, डिफॅब आसलेलो जाल्यार तेजी त्याच टायमार तेच ॲम्ब्युलन्सीन ECG काडून तेका खंय तरी आयज तो हॉस्पिटलान ॲडमीट आसतलो आसलो। गव्हर्मेंटान आणि जो हेल्थ मिनिस्टर जातलो आयज विश्वजीत राणे तेणी कंपनी कडल्यान 10 लाख रुपया घेवन विस्ताराचे फॅमिलीक दिवपाक जाय। दुसरी मागणी म्हटल्यार आमची ते मॅनेजमेंटान सूरज नायक आणि गजेश लामगांवकर हे दोग जाण ऑफिसर आसा, हेंकां सगळ्यान पयलीं घरा बसोवपाक जाय। 108चो मॅनेजमेंट मात म्हणटा संपाचो सर्व्हिसीचेर कांयच परिणाम जावचो ना, तांचो बॅकअप प्लॅन आसता। सोंपला तो स्टाफ विस्तार वराडकर, ताच्या घरच्यांक 10 लाखाची भरपाय दिवची म्हूण स्टाफ मागता। मात अजून तरी प्रश्न सुटिल्लो ना। सध्या तरी 108चे संपाचो प्रश्न उत्तर गोंया पुरतो मर्यादीत आसा। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आणि श्यामसुंदर फट्टी। बीजेपीचे सरकार असताना EDM कंपन्यो गोंयांक कोट्यांनी तोपी घालून गेल्यो। पैसो वसूल करपाचो सोडून परत EDM जाय म्हणपी पर्यटन मंत्री बाबू आसगांवकाराचेर ट्राजनान फोग काडलो। EDM फेस्टिवलाचेर पुलीस सेक्युरिटी आणि ट्रॅफिकाचेर सरकाराक आयोजकांकडच्यान दमडी आयिल्ली ना। ट्राजनान EDM कंपन्यो आणि सरकाराचो कारभार हायकोर्टान एक्सपोज केल्लो। बीजेपी सरकाराच्या फाटल्या टर्मात परुळेकार टुरिझम मिनिस्टर असताना गोंयांत EDM फेस्टिवलांनी नेट धरलो। EDMांची पुलीस सेक्युरिटी आणि ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाचेर सरकाराक EDM आयोजकांनी दमडी दिल्ली ना। आदली कोट्यांची बिलां भरात, मागीर नवे परमिशन म्हूण सांगले तेन्ना उठून EDM महाराष्ट्रात गेले। आता नवो टुरिझम मिनिस्टर तांकां परत हाडूंक सोदता म्हूण ट्राजनान आवाज काडपाक सुरवात केल्या। 2 to 3 days ago, the tourism minister made a statement to say that he wants the EDM festivals back in Goa, and in particularly the earlier organizers. आता वो स्टेटमेंट जी केला ताणें, he has betrayed his ignorance of the facts of this whole case of EDM festivals. ताणें सांगलां की हे हाडूंक जाय कित्याक स्टेटाचो रेव्हेन्यू इन्क्रीज जावंक जाय। कसलो रेव्हेन्यू म्हाका समजूंक ना अजून। हांव चॅलेंज द टुरिझम मिनिस्टर टू प्लेस बिफोर द पीपल ऑफ गोवा the entire earnings of the state ever since EDM festivals have come. On the contrary, the EDM organizers have to owe the state crores of rupees in forms of taxes, security arrangements, various. Now what revenue is he talking about? Now because, and biggest joke was that the earlier government, though dues were pending, they were issuing the licenses. I was forced to file a writ petition in the Bombay High Court
Panaji Bank, wherein judgment on 17 December 2015, the court directed in its judgment to recover the dues as expeditiously as possible. This judgment was on 17th November. Yet without recovering the fees, recovering the dues, recovering the taxes, recovering the police bandobast charges, security arrangement charges, without all this, for 2015 December, permission was granted. And the tourism minister talking of increasing the revenue. Whose revenue is a question mark now. What revenue? ईडीएमांकडच्यान फाटली कोट्यांनी बिलांची वसुली करची म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगला. ईडीएम कंपन्यांनी गोंयच्यान कूस मारिल्ल्यान अजून तरी सरकाराक वसुली जमिल्ली ना आनी आदले वसुलीचेर नवो टुरिझम मिनिस्टरूय अजून कांयच उलयल्लो ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेऊया एक ब्रेक.